आमी खातात तें अन्न भाग 4. आमी खातात तें अन्न ह्या पाठाचो आमी फुडलो भाग पळोवया. सगळ्या लोकांच्यो आवडी आनी नावडी वेगवेगळ्यो आसतात. तर आतां आमी कांय लोकां कडेन उलोवया आनी तांकां कितें खावपाक आवडटा तें जाणून घेवया. हें आसा लिचन. तें सांगता, हांव हाँगकाँगाक रावतां. म्हाका आनी म्हजे आवयक सोरोप खावपाक खूब आवडटात. केन्नाय सोरोप खायन दिसलें जाल्यार आमी लागशिल्ल्या हॉटेलांत वतात आनी लिंग हू फॅन खातात. लिंग हू फॅन म्हळ्यार सोरपा पासून तयार केल्लो एक जिनस. हें जुनी. तें सांगता, हांव कश्मीराक रावतां. सासवाच्या तेलान रांदिल्लें नुस्तें म्हाका खूब आवडटा. आमी एक फावट गोंया गेल्लीं. थंय आमी नुस्तें खाल्लें, पूण ताचो सुवाद वेगळोच आशिल्लो. म्हजे आवयन सांगलें, तें दर्यांतलें नुस्तें आनी खोबरेलान रांदिल्लें तें वेगळें आसतलेंच. हो थॉमस. तो सांगता, हांव केरळाक रावतां. म्हाका खऱ्यांनीशी 2 जिनस खावपाक आवडटात. दोनूय आमच्या आंगणांत जातात. एक जाता व्हडल्या माडाचेर आनी दुसरो जाता भुये पोंदा. नाल्लाच्या रोसांत शिजयल्लें कडंग खावपाक मज्जा येता. ताची रूच स्वर्गीय आसता. तर ह्यो आसल्यो 3 वेगवेगळ्या जाग्यांनी रावपी मनशांच्यो आवडी. भुरग्यांनो, आतां तुमी खाणाच्या 3 जिनसांचीं नांवां सांगात जीं तुमकां आवडटात आनी 3 जिनसांचीं नांवां जीं तुमकां आवडनात. आमी कितें खावप हें थारावपी घटक. जें सहज मेळटा तें. ज्यो वस्तू सहजप्रमाणे आमच्या सरभोंवतणी मेळटात, ज्यो आमच्या वाठारांत सहजपणे जातात, जश्यो आमच्या वाठारांत जावपी भाज्यो, फळां वा हेर धान्यां. त्या भायर आमच्या वाठारांत दुसऱ्या राज्यांतल्यान, देशांतल्यान येवपी वस्तू ज्यो आमकां आमच्या वाठारांत मेळटात, त्यो आमी खावपाक शकतात. जें आमी विकत घेवंक शकतात. कांय खाणां अशीं आसतात जीं आमी विकत घेवपाक शकतात आनी कांय खाणां अशीं आसतात जीं आमकां विकत घेवप शक्य नासता. आमी तीं खावपाक शकनात. रिती रिवाज आनी परंपरा. वेगवेगळ्या राज्यांनी वेगवेगळ्यो रिती आनी परंपरा आसतात आनी आपआपल्या रिती प्रमाणे लोक खाणां जेवणां रांदतात आनी खातात. आतां आमी पळोवया खाणां जेवणाच्यो बऱ्यो संवयो. सदांच जेवचे पयलीं आनी जेवले उपरांत आपले हात धुवपाक जाय. सदांच निवळ आनी ताजें जेवण जेवपाक जाय. जेवण चाबून चाबून जेवपाक जाय. जेवतना गजाली करीत, टीव्ही पळयत, मोबायल पळयत जेवचें न्हय. जेवणाचो इबाड करपाक जायना. तशेंच उण्या पुश्टीक मोलाचें खाण लेगीत खावचें न्हय. हो आशिल्लो आमी खातात तें अन्न ह्या पाठाचो 4थो आनी निमणो भाग.